बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे खातीर जल्मल्ल्या आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, सकाळच्या आदेशाक तुमकां पळोवन आमी खुशाल. ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना जॉकी आनी कांदोलीन फेर्नांदीस हे आमचे भाव भयणां पासून मागुया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची ती बागेली जावंक. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समोरमतल्या परसोत एना जोआना दी आराउज विल्सन फेर्नांदीस आनी दुसरी आपलो वाडदीस समोरमतल्या पासून. तशेंच आपले काजाराचो वर्सीक दीस पाळटल्या पासून बूक करून मारियो आनी अलिटा पेशोत तांकां देवाचो भरपूर आशिर्वाद हे मिसांत मागून घेवया. आज आमी निरपराधी बाळकांची परब करता. जेजू खातीर हेरोद पाचाय भुरग्यांचो जीव काडूंक लायता आनी रामाक खूब रोडणे राखेल रोडटालें आनी कोणाचीच बुजवण घेनासलें. मागुया आमचे चुपुल्ले बाळकां पासत, मागुया तांच्या आवय बापाय पासत, मागुया आयज पुरान रोडणे भुरग्यांचे तांच्या आवयांचे आयकूंक येता. असल्या नातालांच्या काळार आमी असले निरपराधी बाळकांचे रोडणे आयकूंक आनी आमच्या लागीं जाता ती भाशेन आमचो तेंको आमची मजत ह्या रोडटेल्या समाजाक आमचे बुजवणींतल्यान फाव करूंक आनी चिंतना मनान धरून बरे भाशेन आमी सांत वांटो घेवंक तयार जातना आमचेच पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच कुंवार मारेक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची गरजो बापाक उबारतना सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत आमी मागतना फादर जोफील
आमचो आदलो पात कर. ताची आवय आनी बापूय काल सांजे एक अपशयोगाक सांपडली. एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलांत आसात मडगांवां. मागुया तांचे बसत बेगीनूच देवान तांकां पेकोवणी फावो करूंक. मागुया सगळे तरेच्या दुखांत आनी कश्टांत सांपडलेल्या भावां भयणां बसत. स्वर्गीचे बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोगशास्त्री जावन आपले जिबेन न्हय पूण मोरणान तुका वाखाणणी केली. आमी जिबेन उचारता तो भावार्थ जिविताचे चालीन पोरगोटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. बागियोन जुआंच्या पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी पोरगोट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच कालोक ना. कालोकांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटकिरें, कित्याक स्वता परमणे आमी जियेता. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारान आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मोल करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सवे आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोट्यापणांतली आमकां नितोळ करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सवे ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एक शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटाक करता. ती बोली आमचीच न्हय, बोगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर. देवाचें वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शिकारेकाराच्या फासांतली सवन्या वरी आमी सुटून गेल्या. पोतून म्हणुया. शिकारेकाराच्या फासांतली सवन्या वरी आमी सुटून गेल्या. सोरेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना ताचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिलतले आसले. जबाब. शिकारेच्या फासांतली सवन्या वरी आमी सुटून गेल्या. आमी उदकान बुडून मरतेलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिल्ल्या बगर रावची नासली. जबाब. शिकारेच्या फासांतली सवन्या वरी आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकलीं जाल्या. जाणें रोचला सोर्ग आनी संवसार, त्याच संवसाराच्या नांवान, त्याच सोरेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब.
शिकारेच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटून गेल्या. उद्गार. Zoe, 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 Sorves mora. Zoe, 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 Sorves mora. Zoe, Sorves mora. Zoe, Sorves mora. Zoe, Sorves mora. आमी तुका वखणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मोर पोरजोरीत जमो तुका वखणटा सर्वेस्परा. Zoe, 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 Sorves mora. Zoe, 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 Sorves mora. Zoe, Sorves mora. Zoe, Sorves mora. Zoe, Sorves mora. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचूना फुडें झुजेक स्वप्नान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बाळकाक नात करूंक ताची सोद करचो आसा. झुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन त्याच राती इजिप्ताक पडून गेलो आनी हेरोड मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोले उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळयोवन हेरोड एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमांत आनी सोरभोंवती आसलोल्या गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलोल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्साचे व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरमियस प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोले तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठें रोडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेयनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वागाडी तुका क्रिस्ता. बांबडीनो, नातालांचो काळ खुशालकायेचो काळ, नातालांचो काळ आनंदाचो काळ, आनी सगळे आमी खुशाल जाता जेजूच्या जल्माची परब करून. आनी जेजूच्या जल्माचो संतोश एक सातोळें उदीक आमच्या काळजांत, आमच्या शेजाऱ्याक, वाड्यान, कुटुंबान दवरून चलता. सगळीं आमी खुशाल जाता. आनी एक गीत आसा, प्रत्येक दीस नातालांचो दीस कसो जियेली जाल्यार काय बरो संवसार जावपाचो, अशें गीत आसा. नातालांच्या काळांत सगळीं गितांच गायना आमकां खुशालकाय हाडटात. पूण आयची परब निरपराधी बाळकांची करप आमकां दुसरो बाजू दाखयता. दूख, विलाप, रोडणें. राखेल आपले भुरगीं नाच जाली म्हूण बुजवण घेयनासलें. पवित्र बाज आमकां निरपराधी बाळकांची परब करूंक उलो मारता. विचित्र न्हय? जायते फावटी आमच्या मनांत असो विचार येवं येता,
बापान पुताक जेजूक संवसारान धाडलो आमचो सर्वुंडार कसो. आनी हेरोद पातशाक भिवून आपल्या पुताक घेवन इजिप्ताक पडून वच झुजेक आनीक मारीक हुकूम येता. बाळकाचो जीव काडूंक सोदता हेरोद. आनी ह्या ताचे पुताक लागून कितले निरपराधी भुरग्यांचो जीव गेलो. कसली ही देवाची येवजण. जायते फावटी बाबा मिळिनो आमच्या मनाक आटापना. कोणूच नोकरो आसलो तो देवाचो पूत म्हूण. तरी आसतना हेरोद पातशाचो हुकूम 2 वर्सां आनी ताचेहून खाला आसलेल्या भुरग्यांचो जीव काडात. कित्याक हेरोद भियेता आनीक राजा जल्मला जाल्यार म्हजें कितें. आनी देखून बाळकांचो जीव काडूंक लायता. भाव म्हणून हें रोडणें तेन्नाच सोंपना. आयजूय असलेंच रोडणें आमकां आयकूंक येता. हालींच ऑक्टोबराचे 7वें तान सुरू जाल्लें झूज इस्रायल आनी हामास पॅलेस्टिनियन लोकां मदें कितलीं भुरगीं मरून गेल्यात. हामासान इस्रायलाचे सुपुल्ल्या भुरग्यांक पुरान दवरिनासतना मारून उडयली. आनी इस्रायल आतां हामास वाठारांत पॅलेस्टिनियन गाजा हांगा कितले भुरग्यांचो जीव गेला. कितले वस्तुऱ्यांचो जीव गेला. कितले वस्तुरे आपल्या भुरग्यांक मोत्ताना पळयतात. ताका इलाज ना. ती जोखमी जाल्यान ताका जेवण ना. हें रोडणें आज पुरान बाबा म्हणिनो संवसारांत गाजता. हें रोडणें अभिलाप दिश्टी पडटा. आर वी एफेक्टेड. आमकां लागता काय तें. आमकां लागता काय. निरपराधी बाळकांचो जीव काडलो. राखेल आपल्या भुरग्यां पासून बुजवण घेनासली. रामा वाठारांत व्हडलें रोडणें आनी विलाप. आज आमच्या संवसारांत असलेंच रोडणें आसा. आयची परब कितें सांगता आमकां भाव भयणीनो. पयले सुवातेर आमच्या जिविताचें मोल. एक मनशाच्या जिविताचें मोल कितलें उंच. त्याच बरोबर आमचें जिवीत कितलें सादें कितलें सोंपें. आतांच आसा आतांच आमी ना जाता. आनी देखून आवर लायफ इज प्रेशियस. आमचें जिवीत एकदम गरजेचें ऑर्थाबरीत करूंक आनी देवाक जाय ते भशेन जियोंक आमचेर आसा. आनी मरण आमकां कोणाक चुकना. मरण जितलें गरजेचें न्हय जितलें आमचें जिवीत. आनी जिवितांतल्यान देवाक सदांच महिमा दिवंक जिविताच्या देण्या खातीर ताका आर्गां दिवंक आनी सदांच ताच्या एकचारान आमी जियोंक आमकां आपोवणें. सोपुल्लीं भुरगीं ते काळार रामा गांवांत बेतलेहमा भोंवतणी मेलीं. आयजूय कितलीं आमचीं भुरगीं मरतात. आतां हें झूज चलता थंय मरतात. आनी निर्वाशीत जाल्यान इतलीं भुरगीं युक्रेन आनी रशिया मदीं झूज जालें तेन्ना इतलीं भुरगीं खंय खंय पावल्यात. अफगानिस्तानाक झूज जाता तेन्ना सिरिया येमेन असले सगळे वाठारांनी भाव भयणीनो कितलीं भुरगीं आमचीं आफ्रिकाच्या गांवांनी कांयच ना. खावंक ना. जेवण ना. न्हेसूंक ना. कसले कसले पिडेन भरलेलीं आसा. हें रोडणें आयचें आसा. आनी ताका लागून भाव भयणीनो आमकां देवान दिल्लें जिवीत देवान आमकां एके भशेन आपले पाकटे कला सांबाळल्या.
तांच्याहून आमी बरी म्हणून पुणिताची मोगाची येवजण आनी देखून आज ही परब करतना आमी असले भुरग्यां पासत मागुया निरपराधी बाळकां जेजूचे काळार जेजूक लागून सुरवंडाराक लागून आपलो जीव दिवंक पावली. नोकळो आसतना जिविताचें मोत तांकां मारून उडयली. आयजूय निरपराधी बाळकां सोंसतात. आमचे भारत देशांत कितलीं भुरगीं जल्मांतूच कुड्डी, कितलीं भुरगीं फावत असलो इलाज नासतना जल्मांतूच मरतात. तांचो कसलोच गुन्यांव ना. कितल्या भुरग्यांक आवयो आपल्या कुसव्यांतल्यो नाच कोत्तात एबॉर्शन्स, आनी एबॉर्शन्स वाडत आसात. हो ताळो भुरग्यांचो आपल्या आवयक जेन्ना ती आवय तांकां फुगार करून मारता कसले ना कसले उपाय वापरता. दोतोराशी वचून आनी दोतोराशी वचून आसतना कसलीं कसलीं वखदां घेवन आपल्या कुसव्यांतल्या बाळकाक मारूंक सोदता. तेन्ना हो ताळो हे सुपुल्ल्या भुरग्यांचो आवयक आयकूंक येता. घोडी त्या काळार त्या वेळार आनी ते परिस्थितींत आयकूंक येना. पूण जितली ती वाडटा पिरायेन, जितली तिका अदीक आनी अदीक मॅच्युरिटी मेळटा, हो आपल्या कुसव्यांतल्या मारलेल्या भुरग्याचो दुबाविणी आवाज आयकूंक येता. मामी तुवें म्हाका मारून उडयलें. मामी तुवें म्हाका कुसव्यांतले नाच केले. संवसाराचो उजवाड पळोवंक तुवें म्हाका दिलें ना. हो ताळो बाबा बुडिनो आवयच्या कानाचेर सादता. भोव करून एक आवय जाणटी जायत वता. हो आवाज तिका सरोळ आयकूंक येता. तुवें म्हाका तुजे कुसव्यांत मारून उडयलें. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना आमच्या भुरग्यां पासत मागुया आनी एक एक भुरगें देवाचें उत्तम आमकां देणें म्हूण ओळखून जाता ते भशेन आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक भोव करून भुरग्यांक अनाथ आश्रमाच्या घरांनी आमी तांकां मजत करूं आमकां सुडसुडाय हे मिसांतल्यान मागुया. बागेतल्या फुलांमध्ये भेटोनी वेळार आमी गायन गावया. सी सो पान 30 C6 पेज 30. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडामध्ये कोरीतल्या गाठामध्ये ईश्वरा सगळे देणे. कोरीतल्या गाठामध्ये ईश्वरा सगळे देणे. जेजूच्या काळजा सोरे विडोयता काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोरे विडोयता काळीज मोचे. पुर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर रांचाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. रांचाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान तरी पळय आमच्या आनी आख्खे भोवीत सभेच्या आदाराक
सर्वेस्वर नाम घेवन सर्वेश्वरा, रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक विचून काडली. हे सोडवणीच्या बलिदानांत आमी तुका भेटी दिवं. ते तुझ्या पुताच्या रोगतान आमचेय अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुझ्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदींतावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. दयसमान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिशी पडनासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलोली रोसना आपणो सवें उबारून नव्यान तिका सोपुर्नायेन एकवटावंक सांडून गेल्ले पातकी मनशाकुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गार्थान जेजू आयला देऊन. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tovaranța सर्वेश्वर तू, स्वर्गानिष्ठाचा, ओल्या तुझ्या वैभवा, कुसोगी तुका जोय जोय, जोय जोय जोय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जोय जोय. कुसोगीन तुका जोय जोय, जोय जोय जोय. देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमा तुज्या भुरग्यांताय तूं भोव मोगाळ. देखून तुजे ताय आमचे उपकारी मौन दाखोवंक हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा आनी आमचे देण्याचेर तुजे पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत आमकां करून दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटोवंक येता. आपले मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें दाकां सोऱ्यान बोललोली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातक्यांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बाबरताचो गुडपोर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. बापा जेजू आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमचे पासत कुर्सार किडायलोली ताची कूड आनी आमचे पासत कुर्सार वारयलेले ताचें रगत आमी तुका भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकां तुजे वेंगीन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून हे जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर हे जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा कडेन मनाचे आनी काळजाचे एकवटान आमकां सांबाळ. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय. देखून संवसारांत पडलेले सगळे सुपुल्ले भुरग्यांक निरपराधी बाळकां ताच्या जिविताची राखण कर. तांकां राख आनी सांबाळ आनी तांणी आपल्या जिवितांतल्यान सदांच तुका महिमा दिवन आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्यांक ल्हानांक तशेंच व्हडांक तुज्या सर्गीच्या राज्यांत तुज्या सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना. आमा समेस्तांची तूं दया कर. हांगा एकजीर आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिशा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यवान दोरनूत, निरपराधी बाळकां, आमचो आस्करी भाग्यून मिगेल तांची संगता तूं आमकां तुजे सर्गीच्या राज्यांत घे. कोश्टां दुखीक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसां देसांनी आसलेले आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका उडकूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग आमी सदांच ओळखूंक आनी अजाप जावन तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. निरपराधी बाळकां जेजू खातीर आपल्या रगतान ताका गोवाय दिवंक पावली. सगळे संवसाराक आशिल्ल्या भुरग्यां पासत मागुया. आमच्या तालिगांवच्या कुटुंबांनी वाडटेल्या आमच्या भुरग्यांक बापाक उबारुया आनी तांकां सगळे तरेचे पिडेंतली राग आनी आवय बापायन आपल्याक दिल्ली जबाबदारी बरे भशेन सांबाळूंक आनी आपल्या भुरग्यांक देवाची भुरगीं कशीं वयर काडूंक तांकां मजत फाव कर म्हूण मागून म्हणुया. आमचे बापा आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उद्रेकता. हांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता हांव तुज्या दोन मृतांक मेळ्ळी. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
होच तो आमचो सर्वंडार देवाचो पूत आमकां जिवीत दिवंक आयला. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताचे जेवणांत वांटून घेतली आमी सुभागी. कुमेहाच्या वेळार गायन गावया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आणि 5, D16 पेज 55. जेजू मोच्या किरकोळ वचोतो उंचाक जाल्या ताची विटूच एकली गोरी तुझे काळीज मोवाळ बरे म्हाका तसो सोडून वचूं नाका गोरी तुझे काळीज मोवाळ बरे म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. तातूंत लागल्या म्हज्या वखदां जेजू म्हजें कांटून स्वर्गा वेल्या उड्या हे जेजूये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय वचपाच म्हाका जिवना हे जेजूये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय वचपाच म्हाका जिवना. प्रार्थया. मोगाल बापा, आजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फाव केले आनी तांचे जल्माचे समुया रोगशास्त्रांचो मुकूट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली. ताची परब समरंभून आमी तुका दिन भासता आनी हे सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचे सोडवणीच्या जिवितांत सोडवणदाराच्या जिवितांत भोवतेन आमकां शुभम वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आज आतां 8:30 वरांचेर आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी सोंपिल्ल्या भुरग्यांक मीस आसा आनी मिसा उपरांत आमी तांकां आशिर्वाद दितले आनी इल्लीशी कितें खावंक चाव पाणी तांचे पासून आसतली. फाल्यां आमचो पॅरिश फॅमिली डे मागतलो आसलो सगळ्यां लागीं ह्या समारंभांत सांजे वांटो घेवं. कुपन्स आमच्या ऑफिसांत तशेंच PPC लागीं आसात. जेवणाची वेवस्था करूंक आनी जेवण तयार करतल्यांक नंबर सांगूंक आमकां गरजेचें म्हणटच मागता आमी कुपन्स घेवया आनी हे समारंभांत वांटो घेवया.
व्हरता बरीच हो आमचो फॅमिली डे आमी करुया. हांव जाणा जायतीं काजारां तरी आसतना तांचे लागीं येवं येता, उपकार करून येवन सगळीं आमी एकूच ताळगांवची फामील कशी ह्या सांगाती जेवणांत वांटो घेवया. परवां 30 तारखेर शेनवारा दिसाक सकाळीं 11 वरांचेर SSVP आपल्या दुबळ्यांचो तशेंच आपल्या बरे देखणाऱ्यांचो उगडास करून मीस पेटयतात आनीक धाकटुलें जेवण करतात तांचे बसत. आनीक सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. सदां भाशेन इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. फॅमिली फिस्ट ऑफ होली फॅमिली, पवित्र गोराब्याची परब. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या आसूं. आनी सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद देवाचे उजवणे पोरमोणे चलूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका शेवटाक आमी गायन गावुया. एज 4 बोकड्या राखण्यांचें गीत पान 108. एज 4 एज 4 पेज 108. कोण रे बाळू चलवला देवदूता तांचुलोयला. कोण रे बाळू चलवला देवदूता तांचुलोयला. बेल्याक वचून गोरबायला थंयच्या कणोला विस्मिता. बेल्याक वचून गोरबायला थंयच्या कणोला विस्मिता. बाळूक गोडी गोड्याचो बाळूक राजा राजाचो दुर्बोड लांगीक सुपुल्लो गोरवा गोड्यांचो लोलो. कोणे बाळू चलवला देवदूता तांचुलोयला. कोण रे